तरान लावपाचे आपल्या आवयच्या नावान आणि त्या आपल्या आवयचेर जशें प्रेम करता त्या पद्दतीन त्या झाडाचे पालन पोषण करून ते झाड वाडोवपाचे। हे झाड वाडटकूच आमच्या आवयकूय सूख मेळटले आणि आमी जी मायभूमी म्हणटा मातृभूमी ती आमची सुजलम सुफलम अशी जातली, सगळी ग्रीन आणि झाडां आसतकूच। तर आयच्या ह्या खिणाक भारतीय जनता पार्टी कळंगूटच्या वतीन हांव आणि आमच्या आमदाराच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांचे मनपूर्वक स्वागत करता आणि हांव विनंती करता की आमच्या या बायोडायव्हर्सिटी बोर्डाचो चेअरमॅन मिस्टर बेनेडिक्ट हांगासर आसा। हांव विनंती करता तेंच्यांनी आमच्या एनवायरमेंटाचे इम्पॉर्टन्स आयज तेणी आमकां पयलीं सांगचें दोन उतरांनी। आयज चड खोशी भोगता कितें आमचो एमएलए आनी आमचे बीजेपीचे फुडाकारी जे आसात तांणी हे फुडें सरून ही आतां सॅपलिंग्स आनी झाडां आतां अशें आमच्या मायच्या राईच्या नांवान म्हणून अशें प्लांट करपाक ते फुडें सरल्या आनी ही बरी खबर। कित्याक कलांगूटान पळय इतले कन्स्ट्रक्शन जातात, कितें जातात आनी सगळीं झाडां म्हणा सगळी ग्रीनरी आमची दिसान दीस वचूच आसा, काबार जायत आसा। आनी अशें तर आमी एकल्यान जर अशीं झाडां आमी हाडून लायली फुडाराक आमकां एटलिस्ट थोडी तरी ग्रीनरी उरतली। आनी हांव मागता अशेंच हांव एमएलए कडेन मागता आमच्या अशेंच हो एक कन्सेप्ट आसा एक पेड मां के नाम म्हणून अशेंच कितें एक हे करून कन्सेप्ट हाडून आमी आतां रोड वायडनिंग जावपाचें आसा, थंयसरूय थोडी झाडां वचपाचीं आसा। तशेंच एक मनशान आमच्या कलांगूटच्यान एक झाड स्पॉन्सर करून ताका म्हणजे तेची देखभाल करूंक ताका व्हडले जावसर पासून तशेंच एक झाड आपल्याच्या आईच्या नांवान वा बापायच्या नांवान एक स्पॉन्सर्ड झाड कशें एकल्या कोंगडच्या आमच्या लोकांनी फुडें सरून थंयसरूय लावचें सायडीक। सो त्याचेय एक देखभाल जातली आनी फुडाराक आमकां बरें झाडांय मेवतली आनी ग्रीनरी जातली। देखून हांव देव बरें करूंक म्हणटा आमच्या एमएलएक आनी आमच्या बीजेपीच्या फुडाकारान ही इनिशिएटीव हाडून आज कलांगूटान आमकां इन द नेम ऑफ बायोडायव्हर्सिटी आय वूड लायक टू थँक देम मोस्ट। कलांगूट ग्रोईंग ग्रीन हो कॉन्सेप्ट आणि रोडाची रुंदीकरण फ्रॉम आमच्या सेंट एलेक्स चर्च अप टू सालिगांव हे जाल्ले हा काम आणि त्याचे सायडीक आम्ही डिसिजन घेतलं पंचायतीत सरपंच जोझफ सिक्वेरा त्याची आखी टीम पंचायत मेंबर बायोडायव्हर्सिटी बँक आणि कलंगूटचे नागरिक यांच्यानी हे घेतलं की सायडीक थिंगासर माड लावचे। आता पावस फुडलो म्हयनो जाता असं सप्तमासर बरे माड मातशे व्हडले सायडीचे आणि बरे कोंगडचे माड म्हणजे उंच वयता पळय ते केरळाचे आणि हे सायड दुसरे स्टेटीचे उपकारना ते शोवपिडे जातलो ते उंच आसपाक जाय आणि त्या खातीर कलांगूटचे माड एकदम बरे ते आमी थोडे व्हरून पर्रा बसून लायिल्ले आहा। माडांनी आदले माड जेन्ना पडले तेन्ना पोर्लीच्या लोकांनी स्टुडंट्सांनी पार्राचे स्टुडंट सेंट झेवियर स्टुडंट एनएसएस कॅम्प करून ते थिंगा येयले आनी तेंच्यांनी हे माड खुबशे लायिल्ले। आयज ते वयर फक्त तेका आमी उदक घालता, विकाक 3दां हाडून तेका उदक घालता, ट्रिटीड वॉटर ऑफ एसटीपी घालता। म्हणजे झाड लायले म्हणून जायना, तेजी काळजी घेवपाची गरज आहा, तेका उदक घालपाची गरज आहा आणि सारें घालपाची गरज आहा। आमचे जेन्ना लोक आपल्या पोरसान लायता आपल्या घराच्या आंगणान लायतात ते तेजी देखभाल घेतात, पण रोडाच्या सायडीक जेन्ना लायतात तेजी देखभाल घेवपाक कोण ना। त्या खातीर पंचायत कलांगूट म्हणून आरपोरा नागवा पंचायत म्हणून आणि पार्रा पंचायत म्हणून हे जे मेन रोडाक आमी आतां झाडां लायतली कित्याक रुंदीकरण आमचें कंप्लीट जाल्लें आहा। जे सायडीक आतां फुटपाथाचें काम स्टार्ट जालें, एक तर कंप्लीट जालें फुटपाथाचें काम। बाय सप्टेंबर वी कॅन प्लांट ऑल दीस ट्रीज अँड आफ्टर 5 years पीपल विल सी दॅट द ट्रीज आर ग्रोईंग एट द सायड। ही जी मेन रोडार आतां झाडां आहा ती आमी कातरचे ना, ती कितें सारकी बँड जाल्या एक लेफ्ट सायडीक तीच कट करतले, परमिशन हाडटले कट करतले, पूण जी उबी झाडां आहा ती एकूय कट करपाचें ना।
आम्ही बेन आणि त्याची आख्खी टीम आणि कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी सिटीजन फोरम दिवकार आणि त्याची टीम जेन्ना येयल्ली तेन्ना आमी चेक केल्या खुशी जातली ते तरी तेजे फुडें वचून हांव सांगूंक सोदता तांकां की जे झाडां मोदेगाद आहा ती आमी डिवायडरान भितर घालपाचें डिसिजन घेतलेलें आणि तेका टर्न जो येता तो मातसो व्हडलो करतले आणि वी वील सेव्ह ऑल दोज ट्रीज वीच आर इन द मिडल कित्याक वयता पळय थिंगा आमचे रेलिगेशन येत आसता की आमी झाडां कातूंक जावना हांव म्हाजे खातीर तरी झाडां हांवें खंयसरूच कातूंक ना तर कितें जर परमिशन घेवन कातले जाल्यार हे पब्लिके खातीर आनी बरे रोड करपा खातीर जे आमचेर कंप्लेनाय जाली पंचायतीचेरूय कंप्लेनां जाली आमचेर पर्सनली कंप्लेनां जाली पूण बरें काम करतना असल्यो गजाली जाता पूण एनवायरमेंट सांबाळप आनी तेच्या वांगडा झाडां लावप हे बॅलन्स करपाची गरज आहा तर आमी कट करता एक जाल्यार म्हाका दिसता 20-25 झाडां लावची पडटली तितली 4-5 मरता थोडी तरी जातली वयर सकतली आनी बरी झाडां लावपाची गरज आमी सांगला तांकां की त्या रोडाक मेन रोडाक पणस लाया तुमी कित्याक ते कोणाक तरी खांब मेवतले बरे पणस लावंक जाता सायडीक ग्राफ्टेड मँगो पासून लावपाक जाता आनी बाकीची सगळीं झाडां जी कितें तुमकां जाय तुमकां बरें दिसता तितली झाडां लावची आनी कलांगूटचो मेन रोड ग्रीन करचो हे आमचे तांकां हे आहा आनी वी वील टेक अ मिटींग अँड शो देम वीच आर द ट्रीज वीच वी वील हॅव टू रिमूव for the footpath and the divider in the middle, which are almost falling down. The trees which are standing will not be touched straight.